नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। सकाळच्या खबरां बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत हिंसाचाराक उर्बा दिवप चुकीचें सांगले मुख्यमंत्र्यान। सरकारी कर्मचारी आनी पेन्शनां खातीर अर्न्ड वेज एक्सेस तशेंच पगार पेन्शन एडवान्स सुविधा सुरू करपाक गोंय मंत्रिमंडळान दिल्या मान्यताय। बॉयज प्रकरणातल्या लुत्रा भावांक मंजूर केल्ल्या जामिनाक गोंय सरकार उच्च न्यायालयात दितलो आव्हान। नायट क्लबा खातीर अबकारी परवानो मेळोवपा खातीर बनावट ना हरकत दाखलो केल्ल्याचो तांचेर आसा आरोप। मांडवी न्हंयच्या कसिनो व्यवसायासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला महत्वाचो आदेश। ह्या प्रकरणात न्यायालयान सगळ्यांची बाजू आयकून घेतले उपरांत फुडली सुनावणी दवरल्या 6 जुलयाक। गोंयांतल्या वॉटर मेट्रो प्रकल्पाक गती येवपाची आसा शक्यताय। कोची मेट्रो रेल्वे लिमिटेड कंपनीच्या संभाव्यता अभ्यास अहवालात पयल्या टप्प्या खातीर 7 मार्ग योग्य थारल्या तसो केला उल्लो। सांगोळडा जंक्शनाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात बारामती पुणेच्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक आयलें जागेरूच मरण। मोटरसायकलीचो दबको कंपाऊंडाक बशिल्ल्यान तकलेक गंभीर दुखापत जावन आयलें मरण। महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत आयिल्ले टॅक्सीचेर सालिगांव वाठारांत थळाव्या गाडयेंतल्या लोकांनी शेवटिले फातर। टॅक्सी चालकान केला आरोप। रस्त्यार सायड दिवंक नाशिल्ल्यान घडलो प्रकार। प्रकरणाचो तपास सुरू। कोलवा गणेरे उदकाच्या गटारांक लागून व्हडा प्रमाणात नुस्तें मेल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को। स्वताच्या खर्चान निचरो निवळ करपाचें आश्वासन दिलां वॉरेन आलेमार। आणि राज्यात आंब्याचे दर देंवले मात लिंबूचे दर पावले तेंगशेर। लिंबू पावसान सवाय जावपाची आसा शक्यताय। आता खबरो विस्तारान। अस्तंत बंगालातल्या वेंचणुके उपरांत जावपी हिंसाचाराचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान खर निशेध केलो। तशेंच गोंय सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आनी निवृत्ती वेतन धारकांक अर्न्ड वेज एक्सेस सुविधा, पुनर्वसन मंडळांत कायम पदांक तयार करप आनी मल्टी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटरा खातीर व्हड निर्णय घेतला। वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत हिंसाचाराक उर्बा दिवप चुकीचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। भारत हो लोकशाय देश आनी लोकांचे मत सगळ्या राजकीय पक्षांनी मान्य करपाक जाय अशेंय ताणें स्पश्ट केलें। सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर आनी पेन्शनरां खातीर अर्न्ड वेज एक्सेस आनी पगार पेन्शन एडवान्स सुविधा सुरू करपाक गोंय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। हाचे खातीर इन्स्टेप सायनर्जीज प्रायव्हेट लिमिटेडा कडेन MOU करपाक 5वी लायट दिल्या। ही येवजण नेटान चालीक लावपा खातीर स्वतंत्र एजन्सी नेमल्या। आसाम आनी अस्तंत बंगालातल्या सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक आपूण हाजीर रावपाची म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली। गोंय पुनर्वसन मंडळात वेगवेगळ्या खात्यांत 23 कायम पदां खातीर करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोवा मल्टी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटराचे संचालन आनी देखरेखी खातीर गोवा लायव्हलीहूड फोरमची अंमलबजावणी एजन्सी म्हूण नेमणूक केल्या। ह्या प्रकल्पा खातीर वर्साक 1 कोटी रुपयाची व्यवस्था जातली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळ बसकेत दिली। Especially for the scholarship purpose, which is the government of India ची ओके वो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही वो सर्क्युलर तुम्ही सगळ्या जाणांनी पब्लिश करचो। मुद्दामून म्हणजे परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल, वोकल, इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक, फोक डान्स, भरतनाट्यम, कथक, ओके, फोक डान्स फ्रॉम गोवा, ड्रामा अँड थिएटर, त्याचबरोबर बाकी दशावतार अँड अदर ट्रेडिशनल परफॉर्मन्स हाच्या खातीर तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स दिता, हे स्टायफंड दिता, हे शिकपाकूय बी। आणि अंडर दीज स्कीम्स ती सिलेक्टेड जाता ते चिल्ड्रन्स, इट इज स्टायफंड फ्रॉम द 3600 टू द ट्रेनिंग फीस 9000 पर्यंत ही दिता सगळ्या जाणांनी। त्याच्यात 30 मे पर्यंत हे अप्लाय करपाक जाय। शिकपाच्या हांगात वेगवेगळे कडेन जे शिकता भुरगे तांकां इन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन्स आनी ताच्या खातीर ते करता। हाज्या भितर Cabinet given the approval for the Goa Livelihood Forum as the implementing agency for the operation, management, maintenance of the sustainable development Goa multi product processing centers and financial support of the 1 crore rupees.
जे गोवन ह्या ब्रँडाच्या सकयल वेगवेगळ्या बायोडायवर्सिटीच्या अंतर्गत जे प्रोजेक्ट तयार जाता त्या खातीर गोवा लायव्हलीहूड फोरम ही आमी एजन्सी केल्या. ताका ट्रेनिंग मार्केटिंग बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय न्ही बायोडायवर्सिटी बोर्डाच्या अंडर काम करतले. Approval for the Goa rules of admission of the postgraduate degree course of the Goa University at a Goa Medical College. OBC हितूंतल्यान जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक डिग्री कोर्स दिवपा जाय आसले ते. डॉक्टर पोनराज हांकां कन्सल्टंट म्हणून आमी परत रिअपॉइंटमेंट केला, रिटायर्ड जाल्ले. न्यूरोसर्जन. रिस्टोरेशन ऑफ द 2 junior सिव्हिल इंजिनियर इन द हाऊसिंग बोर्ड, ताजे 2 पोस्ट हे केले ते रिस्टोर केला परत एकदा. Addition of the 23 post in the various category in the Goa Rehabilitation Board. No, it is a permanent post in the Goa Rehabilitation. No. The Goa Rehabilitation Board is a separate entity. Autonomous body. Execution of the memorandum of undertaking with the Instap Synergy Private Limited, providing the earned wages access and a salary for the pension in advance facilities to the government employees and the pension of the government of Goa. सगळे फास्ट ट्रॅक करपा खातीर this agency had appointed. फास्ट ट्रॅक करपा खातीर इन शॉर्ट केल्ले आसा. It is flexible line credit access in any time during the month, and the employee and pensioners can draw from their earned salary from the monthly pensions basis eligible for definitely the government of Goa. आजच्या कॅबिनेटान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन जाले. 3 राज्यांचेर एनडीएचे सरकार आयिल्ले आसा. दोनूय कडेन शपथविधीक हांव आसामूय वचपाचो आसा आनी वेस्ट बेंगालूय वचपाचो आसा. टेंटेटिवली 9 तारखेक वेस्ट बेंगालचे आसा आनी टेंटेटिवली 12 तारीख प्रपोज्ड डेट तेंची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बॉश प्रकरणातल्या रुद्रा भावाक मंजूर केल्ल्या जामिनाक गोंय सरकार उच्च न्यायालयात आव्हान दितलो अशें कळटा. एका नायट क्लबा खातीर अबकारी परवानो मेळोवपा खातीर बनावट ना हरकत दाखलो केल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. तशेंच सरकार पयलीं सावन दुसरो आरोपी अजय गुप्ता हाचो जामीन रद्द करपाची मागणी करीत आसा अशें कळटा. मांडवी न्हंयच्या कसिनो व्यवसायासंबंधी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाचो आदेश दिला. नवे कसिनोक मांडवी न्हंयत प्रवेश मेळोवपा खातीर तशेंच सध्याचे परवाने हस्तांतरीत करपा खातीर आतां न्यायालयाची आदी परवानगी घेवची पडटली. ह्या प्रकरणात न्यायालयान सगळ्यांची बाजू आयकून घेतले उपरांत फुडली सुनावणी 6 जुलयाक दवरल्या. मजगतीं कसिनो कंपनीन सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची शक्यताय मतीन दवरून याचिकादारांनी पयलींच खबरदारी दाखल केल्या. हाका लागून याचिकादारांची सुनावणी घेनासतना खंयचोच एकतर्फी आदेश दिवचो ना. गोंयच्या उदका येरादारी क्षेत्राक नवो आयाम मेळटलो. वॉटर मेट्रो प्रकल्पा संबंधी एक महत्वाची घडणूक उजवाडाक आयल्या. कोची मेट्रो रेल्वे लिमिटेड पंगडान केल्ले संभाव्यता अभ्यास अहवालात पहिल्या टप्प्या खातीर 7 मार्क सगळ्यात चड कार्यक्षम आसा अशें स्पश्ट केलां. ह्या प्रकल्पाक सुमार 85 बोटींची गरज आसतली आनी सध्याच्या 40,000 वयल्यान 45,000 मेरेन सुमार 1 लाख मेरेन प्रवाशांची संख्या वाडूंक शकता असो अदमास आसा. मजगतीं केंद्र सरकाराच्या समन्वयान हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचे यत्न सुरू आसात आनी मुख्यमंत्र्यांनी ह्या प्रकल्पाक रुची दाखयल्या. ह्या प्रकल्पाक चालना दिवपा खातीर मुख्यमंत्री बेगीनूच प्रधानमंत्री कार्यालय आनी केंद्रीय मंत्र्यां कडेन मेळटले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. सांगोळडा जंक्शनाचेर बिरस्तारा फातोडेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात बारामती पुणेच्या विकास सोलत या 24 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. विकासाच्या मोटरसायकलीचो धपको एका कंपाऊंडाक बशिल्ल्यान ताचे तकलेक गंभीर दुखापत जाली. देखून ताका जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळून आयलां. अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव वीणा मांद्रेकार आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या आमी आसात चौगम रोड सांगोळडा हांगासरूच जो टिंटूज सुपरमार्ट आसा त्याच्यात सारके कुशीक आमी आसात आणि हांगासल्यानूच आयज सकाळी फातोडेर एक दुर्दैवी घटना घडटा. ती म्हटल्यार मूळ बारामती पुणेचो 24 वर्साचो विकास सोलट नावाचो भुरगो एका सेल्फ एक्सिडेंटान आयज फातोडेर सकाळी मरण पावता. इन्फॉर्मेशन जी माहिती आमकां मेळ्ळा त्या माहिती प्रमाणे विकास सोलट जो आसा तो ह्याच रुटांतल्यान आपल्या घरा वतालो
आणि R15 ह्या बायकान तो वतालो आणि खंय तरी खूप फास्ट स्पिडीन आशिल्ल्या कारणान ह्याच ज्या टर्नाचेर आसा तो आपलो कंट्रोल त्याचो चुकता आणि तो कंट्रोल चुकून जो आसा हेच्या माझ्या फाटल्यान तुम्ही कंपाऊंड पळयता ह्या कंपाऊंडार येऊन तो आदळटा आणि त्याची जी तकलेक आसा ती इतली इंजरीज जाता की तो तात्काळ जो आसा तो मरण पावता. पुढे जो त्याची डेड बॉडी आसा ती म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केली वता. सालिगांवचे जे पुलीस असतात ते ह्याच इन्सिडंटाचेर फुडली जी कारवाई आसा ती तांची सुरू आसा. सालेगांव वाठारात एक धक्को दिवपी प्रकार घडलो. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत आयिल्ल्या टॅक्सीचेर थळाव्या गाडयेंतल्या लोकांनी फातर शेवटिलो असो आरोप त्या टॅक्सी चालकान केला. रस्त्यार सायड दिवंक नाशिल्ल्यान वाद जावन हो प्रकार घडलो अशें त्या टॅक्सीकारा कडल्यान कळून येता. ह्या प्रकरणा उपरांत संबंधितांनी पळ काडलो. ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. परिस्थिती काय आली बाई पिकअप पण गेला जायला सीएनजी नाही जागेवरच नाही यायचं का नाही यायचं आम्ही सांगायला बस साईड नाही दिली म्हणून डायरेक्ट दगड टाकला गाडी. सालिगांव वाठारांत धक्कोदायक घडणूक मुखार आयला. मुंबय सावन एका कस्टमराक घेवपा खातीर गोंयांत आयिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका टॅक्सीचेर फातर शेवटुपाचो प्रकार घडलो. सालिगांव रस्त्यार सायड दिवंक नाशिल्ल्यान थळाव्या गाडयेंतल्या लोकांनी टॅक्सीचेर फातर शेवटिलो असो आरोप महाराष्ट्रांतल्या टॅक्सी चालकान केला. हाका लागून ताच्या टॅक्सीचो फुडलो ग्लास विंडशील्ड फुटून मोठो बुराक पडून व्हड लुकसाण जाल्ल्यान टॅक्सी चालकाच्या दोळ्यांत दुखां आयली. फातर शेवटिल्या उपरांत संबंदीत दुबावितांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो अशें हो टॅक्सी चालक सांगता. देखून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. मजगती गोंयांत येवचें काय ना असो प्रस्न ह्या टॅक्सी चालकान उपरासला. पळयात. आलं त्यांना साईड नाही दिली त्यांनी डायरेक्ट साईडला गाडी लावली आणि माझ्या गाडीवर दगड टाकलं. बघितलं आता मी उभंच केली ना गाडी. मी त्यांना म्हणलं दादा काय हे काय इथं जागेवर तिथं काचा पडल्या जातं हे बघा ना काचा पण नाही साफ केलं. आणि तुम्ही किती जण होतात गाडीमध्ये? मी एकटाच ना ताई ते दोघे जण होते. त्यांची कडली गाडी त्यांची छोटी प्रायव्हेट गाडी होती त्यांची. तो लोकल माणूस होता इथला. टू व्हीलर नाही 4 व्हीलर होती त्यांची. तुम्ही नंबर वगैरे बघितला नाही लोकल माणूस इथला आता काय आपण त्यांच्या नादी लावेल. आणि तुम्ही कुठे जात होता तर मुंबई मला आता इथे पिकअप होता मला आता मी माझं पिकअप ड्रॉप आहे मला इथे पिकअप होता मला पिकअपला मी आता मालकाला फोन करून सांगितलं का गाडीची काच करून. तुम्ही कंप्लेंट वगैरे काय आता करणार? काही कंप्लेंट आता काय त्याचा नंबरच नाही घेतला आपण. पण असं नाही ना करायचं अन्याय होतो ना गरीब इथेच घडला इन्सिडेंट इथंच जागेवर आहे बघा ना गाडी काचा इथं तुम्हाला आणून दिसत असेल. म्हणजे साईड दिली नाही म्हणून येऊन बस साईड नाही दिली म्हणून डायरेक्ट दगड टाकला गाडीवर माझ्या. फक्त मी एकटा होतो म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर. फाटल्या 2 दिसां सावन कोलवा वाठारांतल्या गटारांक व्हडा प्रमाणात मेल्लें नुस्तें उफेतना पळोवन थळाव्यामदीं हुस्को निर्माण जाला. फाटलीं 4 वर्सां उदक प्रदुशणाक लागून आनी गटार नितळ करूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. कागाळी उपरांत वॉरेन आलेमावान त्या सुवातेर भेट दिवन स्वताच्या खर्चान गटार नितळ करपाची आश्वासन दिलां. कोलवाच्या एका गटारात व्हड प्रमाणात मेल्लें नुस्तें सापडिल्ल्यान वाठारांत बुरसो वास पातळ्ळा. उदकाच्या प्रदूषणाक लागून नुस्त्याक मरण आयिल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. फाटलीं 4 वर्सां सावन गटार नितळ करूंक नाशिल्ल्याचोय आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्या कडल्यान कागाळ आयले उपरांत वॉरेन आलेमावान त्या सुवातेर भेट दिवन परिस्थितीची तपासणी केली. स्वताच्या फुडाकारान गटार नितळ करतले अशें आश्वासन ताणें थळाव्याक दिला. मजगती ह्या नुस्त्याक येवपी मरणाच्या संबंदीत गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक सुचयता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Tigur I think Meloli. So the water, it looks like the water is contaminated. वास सारको सोसू जायना. भुरगीं रावताय, सिनियर सिटीजन रावताय, फॅमिलीज आहे. इस्कला वचपाची भुरगीं. सो इट्स नॉट अ गुड सायन. आय विल इमिजिएटली हांव उलयलें तेंचे कडेन ऑलरेडी आमी एक सोल्युशन काडला. साफ करपाचो तो फुल साफ करतले आमी हालसोन. सो चड कांय उलयपा न्हू. वी शूड गेट ऑन ग्राउंड एंड वर्क रादर देन talking. So I have committed to them that I will clean this entire passage and I will give them. Because तुझे देखून चोयल्या संतोष बाब वास येता सारको स्ट्रॉंग वास सारको. आणि जोरी तोरी फायल WRD पडटी हातल्या देखून फॅमिली आहे तुवें देखून रिक्वेस्ट केला आणि 4 वर्स जाली साफ केलं ना. 4-5 days dirty smell येता. Then what happened is neighbor I said something is dead or what. Okay. So she said बोय म्हाका वास येता. Then after that we came here, Ratik, torch, and then meet this neighbor. Yeah. A neighbor told me morning video he saw and all worms. Then again next day we went. Then I messaged whoever the concerned department. There was no response.
Yesterday we went to the panchayat, we showed the video. They told us talk to your punch member. We spoke, they said talk to VP secretary. They said go to health department. So I said that is the reason why then I contacted Warren. Ki our work is not being done. We don't have time to go here, there. People will fall sick. And Warren in no time, he told me yes, I'm coming tomorrow without wasting time. हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इन्स्ट्रक्शन्स दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मालगाणेकार. सध्या राज्यात आंब्याचे दर बरेच देंवला. पणजे बाजारात 400 ते 300 रुपये डझन असे आंब्याचे दर पळोवपाक मेळटा. मात सोंसू नजो इतल्या गरमेत लिंबाचे दर तेंगशीर पावल्यात. आंबे आनी लिंबूचे दर जाणून घेवपाक मारूया एक पासय थेट पणजेच्या बाजारात. आगे आंब्याची रेट देवली मगे आता देवले मगे आंबे कितले फाटी 1.5 आंबे डझन मेळटाले आता देवले सामके आता सामके म्हणजे कितल्यांक आता मेळटले मानकुराद 400 रुपये डझन झाला. हा जाले 400चेर पावले सामके 400 रुपये झाला 300 रुपये झालं. ओके 3 पटींनी देवले आता आंबे पळोवपाक गेले. असं सवय आहे आता. हा 300 मेळटा न्हू धाकटे बारीक. हे पळय हे 300चे आणि मागीर हे 400 रुपया. आता गिरायक बीन येवपाक लागले चड आंब्या चड वाडले ना भायर आहा गिरायक आमकां कोण ना शिडींग कोण ना गिरायक भितून येनात भायर सगळे गाडी भरला. हा देवले की ना 4-5 दीस झाले. 5 दीस जाले न्हू आता येतले हळूहळू आता लोक येवपाक लोकांक काबार झाले मानकुराद. हाँ ये नींबू रेट कितना बढ़ गया अभी नींबू का कितना हो गया नींबू का रेट 10 रुपए एक नींबू मतलब अभी 100 का लेने का है तो 100 का नींबू लेने का है तो 12 कब से बढ़ गया नींबू 1.5 महीना अभी 1.5 महीना रेट इतना ही चल रहा है 10 रुपए पे पहुंच गया है. पहले 5 का मिलता था ना 10 रुपये का ये हाँ अभी कितना दिन ऐसा बढ़ के रहेगा 1.5-2 महीना 2 महीना. आपके पास कैसा है नींबू 50 का 10 50 का 10 मतलब 5 रुपए का एक 5 रुपये का एक स्मॉल साइज बिग साइज 8 रुपये का एक. ये छोटा है हाँ ये छोटा ये मीडियम ये बड़ा. अच्छा और नींबू कैसा रेट है नींबू बड़ा वाला 10 रुपये. अभी बारिश में कम होएगा रेट बारिश में कम होगा. बारिश कितना में ठंडी. कितना तक गिरेगा बारिश में बहुत कम है 2 रुपये तक हो जाएगा. 2 रुपया एक नींबू बारिश में अच्छा ठंड पड़ेगा तो मुझे बहुत कम हो जाएगा. अच्छा अच्छा मतलब 2 रुपये मतलब आएगा. बारिश में ठंड में 2 रुपये तक. अच्छा मतलब 2 से डायरेक्ट 10 रुपये पड़ता है नींबू. अच्छा भाव मिलता है ना नींबू को. पणजे मार्केटातले आंबे जाले सवाय सध्या 400 रुपयांक डझन हे पणजे मार्केटातले आंबे मेळटा. गिरायकांनी येवचे आणि पणजे मार्केटातले हे सवाय मेळपी मानकुराद आंबे व्हरचे अशें आवाहन आता सध्या हे विक्रेते करपाक लागले. आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पणजी पोलीस स्टेशना मुखार आंदोलन करून भाजप युमोच्या YMCA कार्यकर्ते आड FIR करपाची मागणी आप प्रदेश अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान केल्या. भाजप युमोच्या आंदोलना वेळार कायद्याचे उल्लंघन जावनूय तांचेर कारवाय जाली ना पूण आप कार्यकर्ते आड FIR दाखल केल्या विरोधात पक्षान सरकाराक धारेर धरले. ही प्रक्रिया पुराय जायना तो मेरेन आमी पणजी पोलीस स्टेशनाच्या दारांत बसून धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी संदेश तेलेकारान दिल्या. आणि संदेशाक समन्स आयिल्ले दॅट इज इन रिलेशन टू अ एफईजी बर्निंग प्रोटेस्ट जो आम्ही 5 मार्चाक केल्लो इन फ्रंट ऑफ द बीजेपी ऑफिसाची जी बिल्डिंग आसा ताच्या भायर केल्लो. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली. आता तुम्ही जाणा हो प्रोटेस्ट आम्ही कित्याक केल्लो तो आमचे लिडर श्री अरविंद केजरीवाल तसेच बाकीचे सगळे लिडर आमचे फेक लिकर स्कॅमाच्या केसीत फेक केसीत तांकां टोटल 6 महिने 2 वर्सां अशें करून जेलीन घाल्ले. कोर्टान तांकां डिस्चार्ज दिल्ले. आम आदमी पार्टी सुद्दां एक डिसेंट बिहेवियर आसता. आमी खंयचो रस्तो ब्लॉक करूंक ना ह्या प्रोटेस्टा वेळार. आमी कितें बीजेपीच्या ऑफिसान वचपाचो प्रयत्न केलो ना. आमी खंयचे पुलीस आमचे जे पर्सनल आसा तांचे कडेन कसली धक्कामुक्की करूंक ना. इनफॅक्ट कोणूच नाशिल्लेच थंय. आमी हो एक लास्ट मिनीट डिसिजन घेतलो आनी गेलो थंय. मातशें स्लोगन केलें एफईजी बंद केलो आणि इतले सुद्धा केले की एफईजी जो बंद करतकच म्हणजे तो पुतळो जळयतकच
जे सगळं थंय आशिल्ले ते आमी काढून स्वता साफ केले आनी बॉक्सान घालून दवरले म्युन्सिपालिटी कडच्यान. इतलो डिसेंट बिहेवियर आम आदमी पक्षाचो. कितलेशेच BJYMचे लिडर एक्टिव्हिस्ट आशिल्ले. ह्या प्रोटेस्टाक रस्तो ब्लॉक केलो गेलो, FEG बंद केली गेली, थंय काँग्रेसीच्या ऑफिसार वचपाचो प्रयत्न जालो, आमच्या पुलिसा बरोबर धक्कामुक्की केली. हे सगळें केले, रायटिंग केले, सगळो बोवाळ घालो, पूण तांचेर एफआयआर ना. फक्त आम आदमी पक्षाचेर एफआयआर. ते आमची कंप्लीट इन्क्वायरी करपाना तोपर्यंत आमी हांगा बसतले. करा आमची इन्क्वायरी. गोंयच्या हिता खातीर राजकारण करता, आमची छळवणूक करनाकात. मगो काँग्रेस भाजपा अशा 3 सरकारांनी गोंयांत राज्य केलं. खऱ्या अर्थान खंयच्या सरकारान बरी कामगिरी केल्या हो निर्णय लोकांनी घेवचो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान आपले मत उक्तायले. आमचे काम ही आमची वळख म्हणत लोकांनी आणि प्रसार माध्यमांनी वेगवेगळ्या सरकारांच्या कामगिरीची तुळा करपाची गरज उक्तायली. पार्टीचे गव्हर्नमेंट लोकांक गोंयकारांनी पळयले, लोकांनी पळयले. 17 वर्सां म्हज्या पक्षान राज्य केलें, 17 वर्सां 15 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष एलायन्स घेवन काम करता. प्रत्येकान डिसायड करपाक जाय कोणी बरें काम केलां. म्हज्या पक्षान, काँग्रेसीन, आतां भारतीय जनता पक्षान, आनी त्याचे वयल्यान मुखार आतां डिसिजन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण वोटर शिफ्ट जाता. आतां तुमी यंग जनरेशन जे आसा तांणी तुमी यू हॅव टू डिसायड युअरसेल्फ कोणी बरें काम केलां. हांव सगळे हेतून आसा म्हणजे म्हजें काम बरें आसा म्हणून हांव सरकारांत आसा. काम बरें नाशिल्ल्यान खंयच्या सरकाराचें काम सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आनी सेंट्रल लिडरशीप आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांच्या आशिर्वादान बरें काम करता, बरें मुखार वता. आमी रिजनल पार्टी, आमी तांचे बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता वी वील स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 25 सीट्स इन दीस 2027 इलेक्शन. एलायन्स शकता, एलायन्स केल्यारूच तें जावंक शकता. नाजाल्यार डिफिकल्ट आहा. मागीर हांव एलायन्स ना जाल्यार हांव कांय म्हणना. मडकयच्या दातोळी वाठारांत फाटली 4 वर्सां चालू आशिल्ले श्री सत्यनारायण महापुजे विशीं 2 गटांमदलो वाद परतून एक फावट चर्चेत आयला. ह्या वादाच्या फाटभुंयेर पुलिसांनी एका पंगडाक ताब्यात घेतले उपरांत दुसऱ्या पंगडान खर पुलीस सुरक्षे खाला शांततायेन महापुजा केली. मजगतीं कायदो आनी सुवेवस्था तिगोवन दवरपा खातीर प्रशासनान खर पावलां उबारल्या. दातोळे मडकय वाठारात श्री सत्यनारायण महापुजेक लागून फाटल्या 4 वर्सां सावन 2 गटां मदीं वाद सुरू आसात. अंदू हो वाद परतून सुरू जाल्ल्यान परिस्थिती तणावाची जाली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी हस्तक्षेप करून एका गटाच्या वांगड्यांक ताब्यात घेतले. ते उपरांत वाठारात दुसऱ्या पंगडान शांतपणान पुलीस सुरक्षे खाला सत्यनारायण महापुजा केली. मजगतीं उपजिल्लो अधिकारी हांच्या मार्गदर्शना खाला जिल्लो प्रशासन पुराय परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरता आनी कसलीच घडणूक घडची न्हय हे खातीर सतत नदर दवरीत आसा. ही आमची जाणटेल्यांची पयलींची पुजा, पुर्वजांची पुजा कळ्ळें. ते पुजेक लागून अशी एक आमची हांगसर गांवांत साथ येयल्ली. ते साथीक लागून आमच्या जाणटेल्यांची पुजा केली. सादारण 65 वर्सां जातली. आनी ही ठेट ही हरिजाच्यान भायपणी तेणी केली आनी आजयेरा कळ्ळें. तेन्ना आमी ती पुजा थंय देवळाकूच करतले. तेंचे शिवाय त्या जल्ले शिवाय आमी कांयच करनाशिल्ले. फक्त आमी खर्च दिताली, तांकां एक पयस मोडपा आमी दिनाशिल्ले. सगळो खर्च आमचो जावचो कळ्ळें न्ही. हे 4 वर्सां तेणी तरी एक तरी हॉटेल धरलो. तो तुमचो हॉटेल आमी कांयच सांगूंक शकना. पूण कारण हें की तुवें म्हणपा जाल्यार तुमच्या देवळां कांयच अधिकार तुमकां ना. तुमचें कार्य आमी कितेंच करचें ना. पूण आमी थंय कशें रावतले. तर आमगेले सगळे भुरगे तेच आमकां कांयच करिना आमी भायर सरता. आमकां हांगा नाका. जेन्ना हे पयलेच फावटी जेन्ना हे केल्लो प्रयत्न केल्लो, जेन्ना आमकां डेप्युटी कलेक्टर आमकां एकटे हाडून 5 जाणांक तेंचे 5 जाण आमचे 5 जाण जेन्ना बसयलेले तेन्ना जावपाक आमी एग्री आशिल्ले. पूण तेंचे कशें आसा, तेंच्यो ज्यो थोड्यो गोश्टी आसा ज्यो तेणी अश्योच जाय म्हटलेल्यो त्यो आमकां मान्य ना जाल्यो आनी आमी जे सांगता ते तांकां मान्य ना जाल्यो. म्हणून ते थंय जालें ना आमचे कडेन. आमी एग्री जाल्ले की आमी पुजा देवळान करता. पूण आमी कितें म्हटलेलें की जो आयज जो बसलो पळय न्हू, आयज जो पुजेक बसला, जो मनीस हांगसर या तेजें घर जो तेंचोच घरचो, त्या मनशाकूच म्हणलें आमी करपाक दिता. त्या मनशाकूच जाल्यार सुद्दां ते एग्री ना जाले. मागीर हो जर सादी जर आमची डिमांड जर ते मान्य करपाक ना जाल्यार आमी आनी एक अशें हें करतले, एक्सेप्ट करतले. म्हणून मागीर थंयच उरले ते.
लोकांक सगळ्यांक ते दाखोवपाक लागलो मूळ स्थान अमरेश्वर मूळ स्थान अशें म्हणून आतां हे पोरुच्यान देवाची मुर्ती स्थापन केली आनी मूळ स्थान म्हणटा हेजे वांगडा पयलीं आमच्या पुर्वजां पासून ते आंबेकाराची सेवा करताले ते अजून सुद्दां आमीच करतात त्या शिवाय आमी सगळ्या गांवांक आमगेलो दसरो विसरो करतात सगळ्या खंय खंय धडे लावपाचे तेवूय ते काम आमीच करतात ते आक्षण जल्मी आनी आमी ज्या देवळांतल्यान पळय जे गेल्या तेंच्यांनी आमकां बरोवन दिल्लें आसा स्वखुशेन आमी देवळांतल्यान सगळें सामान घेवन वयतात अशें बरोवन दिलां आमकां आनी त्या देवळांतल्यान गेल्या तुमचे बरयले कितें आहा पुलिशेक सुद्दां आमी ते डॉक्युमेंट दाखयले पूण पुलीस सुद्दां आमगेलें आयकना मागीर कितें करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. गोंयांत IIT भोवत आसा मात ह्या IITक खंयच जागो मेळना. IITच्या विरोधात साबार आंदोलनां लेगीत जाली. मंत्री ढवळीकर आनी IIT फार्मागुडी येवची अशे प्रस्ताव ह्या नदी मांडिल्लो आनी आतांय IIT फार्मागुडीच येवची अशें मंत्री सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें आसा. IIT हांगा जावचें अजून ती जालना अजून ताका टॅक्निकल हें मेळूना. तांची टीम येवन हांगा पळयतली 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन गव्हर्मेंटान दिवपा पर्यंत हांगा जमीन आसा. नक्कीच IIT हांगा येवची हो म्हाका दिसता बांदोडकारांचोच न्हय ते कटमगाळाचो सुद्दां प्रयत्न आसतलो गणरायाचो प्रयत्न आसतलो कारण हें भूशण आसा. फोंडा तालुक्यांत ही IIT हांगा जावची हाचे खातीर प्रत्येकान देवा कडेन मागचें आनी ताका सपोर्टूय करचो कारण हे एज्युकेशन हबान कितल्योश्योच गोश्टी बऱ्यो घडल्या घडटल्यो. बरे इंजिनियर आमच्या बांदोडे गांवांतूच कितलेशेच जाले. म्हज्याच घरांत जवळ जवळ 7 इंजिनियर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान पास जाले आनी हे सगळें पळयले नंतर म्हाका दिसता की योग्य वेळार योग्य निर्णय जावन IIT हांगा येतली. शेवट हें सगळें डिसिजन सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेवपाचें आसा. मुख्यमंत्र्यान ताका हातभार लावपाचो आसा. आमी मुख्यमंत्र्याक हातभार लावपाचो आसा आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन हें हांगा करपाचें आसा. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी क्योंकि यहाँ पॉसिबल. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह.